मानाचा गुरु सगळ्या शिमेला राखणदार सगळ्या मुलं करून सरकारान शब्द दिल्याप्रमाणे बरे भशेन पुढे काय शिकवायचे कार्य झाले असा हे कार्य करता असताना कोणाकडे चूक झाली असत माफ करचे त्यांचे कल्याण करचे आणि पुढल्या आमच्या उत्सव योगाच्या वर्धापन दिन पालखी जितून बरे भशेन करून घेवची. शिगमो म्हणजे एक गांवची राखण. हो शिगमो करप म्हणजे गांवांत जितके म्हण देवस्थानां आसा तितक्यांकूय मान भोवमान दिवन तो आसा तो भोवमान दिवन ते एका जाग्याच्या जाग्यार वचून आनी तेजी सांगात करपाक म्हणून एक केळी दुसऱ्यांचे हाडून ते हांगासर नाचोन ह्या शिगम्याची हांगासर सांगात जाता. केन्नासून तुमी जय अनादी काला पासून ते सांगता ते येत ना. हांगासून जे जितके माटव जाल्ले आसा जावं देवळां जाला मानसेर चिंचवाडा कुंकळकार शिरेन गांवान केलान हे सगळे हांगासून वचून मागीर माटव जाला. हे तेजे आदी काला पासून हेच हांगासून चल्लेले आसा. ते आजचे भुरगे जे आसा ते जाणट्यांनी जे कितें शिकवण दिलेली आहा ते चलयत आसा. केम तुमी हुंसून हाडटा ते आमी कोणाचे आमचे जे 10 जाणां पैकी जावं शेजारचे सुद्दां जे कोण आसा तेंचे कडल्यान ते मागोवन ते केळमे आनी ते आपले खुशेन तेज्या शिगम्याक केळमे आपूण दिता. जे लास्ट जी तुमी सुवारी काडटा पळय जी लास्ट तुमी ती सुवारी काडटा पळय आमी ती सुवारी म्हणटा ती कित्याक लागून काडटा? ते तुका पयल्याच प्रश्न दिला हांवें. हो शिगमो म्हणजे एक गांवची राखण करप. ह्या गांवची राखणेक लागून तो शिगमो करता आनी ती सुवारी जी आसा म्हणजे देवाक जो आसा तो सगळ्या घराघराकडून कोणी भोंवडून तेंच्यांनी जे कितें दिता तेजो हाडून तेजो हांगासर नियेत करता आनी तो निवेद सगळ्यांक मागीर वांटून दिता.